नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। विमो कंपन्या खातीर नव्यान काडिल्ल्या टेंडरांत 447 सर्जिकल उपचारांतले 277 उपचार सरकारी हॉस्पिटलां कडेनच उरिल्ले म्हारग खाजगी हॉस्पिटलांक खाजगी इस्पितळां बेजार। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मास विकूंक स्वता स्टॉल्स घालपाचो बेत गुटलायलो। भायल्यान मास हाडून कोल्ड स्टोरेज सेंटरांनी पुरवण आडायतल्यांक कॉम्प्लेक्साची शिटकावणी। किल्लपाल दाबाळच्या लोकांक 8 वर्सां जालीं ना बस। झेडपीन बस घाल्यारूच पुरो म्हूण लोकांची मागणी। सावड्डे यो वच करपाक लोकांचे चलत घश्टे। बॅटल झेडपीत खासा रिपोर्ट। गोंयांत आतां गोरवांच्या गोठ्यांक मार्गदर्शक तत्वां। लोकांक खंय गोठ्याचो जावंक लागला त्रास। प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मेरेन कागाळी। मंडळान नेमली अभ्यास समिती। काणक्या म्हापश्यां विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवूळ फोडले चौथे फावट। देवाचे वस्ती धरून 1.5 लाखाचो मालवज फारायलो। पुलिसांक चौकशी सोडून कांयच जमना। आनी इंटरमिडिया क्रिकेट सर्तींत प्रुडंटान नवीन टायम्साक मारले 22 रनांनी। अदीक मोरजकार मॅन ऑफ द मॅच। दुसरे मॅचींत गोमंतकान मारले द गोवनाक। शुक्रारा प्रुडंट आड हेराल्ड। खबरो विस्तारान। सरकाराची दीनदयाळ भलायकी विमो येवजण चालीक लागतकच जीएमसी आनी बाकीची जिल्लो हॉस्पिटलां बंद पडपाचो भंय आशिल्लो। आता सरकारान विमो कंपन्या खातीर नव्यान काडिल्ल्या टेंडरांत 447 सर्जिकल उपचारांतले 277 उपचार सरकारी हॉस्पिटलां कडेनूच दवरल्यात। मोठे खर्चीक उपचार तितले खाजगी हॉस्पिटलांक दिल्यात। मात ह्या गजालीक लागून कितलीं खाजगी हॉस्पिटलां येवजणेक फुडें सरतलीं ताचेर स्वता दोतोरांक दुबाव दिसता। पळयात खासा रिपोर्ट। सरकारान 3 मार्चाक दीनदयाळ भलायकी विमो येवजणेचे टेंडर काडले। टेंडरांतल्यो कांय गजाली खाजगी हॉस्पिटलांक मानवल्ल्यो ना। ही येवजण 447 सर्जिकल उपचार कव्हर करता। तातूंतले 277 म्हणजे 62% उपचार सरकारान फकत सरकारी हॉस्पिटलां कडेन दवरल्यात। उरिल्ले 170 म्हणजे 38% खाजगी वा सरकाराची हॉस्पिटलां करतली। येवजण चालीक लायल्या उपरांत सरकारी हॉस्पिटलां बंद पडत म्हूण भंय आशिल्ल्यान सरकारान ही गजाल केल्या। मात खाजगी हॉस्पिटलांक तें मानवल्लें ना। Whatever I have read, हांव जे वाचलां सगळे तातूंत I don't think की मणिपाल हॉस्पिटल will be able to join this scheme because तांणी कितें केलें तांणी only some operations have been covered and that too at very low rate. आमकां फक्त difficult surgery and at low rate. We can come into this scheme provided they open every operation for that because we have to we cannot go totally loss in this. येवजणेत खंय आनिकूय गोंधळ आसा। ओपीडीत लोकांक पयशे फारीक करचेच पडटले। त्या शिवाय नर्सी, रक्ताची पुरवण, इमर्जन्सी केसींचेर अजून स्पष्ट कांयच ना। सो खुबश्यो क्लॅरिटीच ना थंय। म्हणजे एमर्जन्सी हांवें फाल्यां घेतलो एक पेशंटाक, तो कार्ड घेवन आयलो, हांवें घेतलो ताका थंय म्हणलां की 72 अवर्सा भितर तुमकां परमिशनां मेळटलें। 72 अवर्सान तुमी सांगलें की बाबा ना ताका परमिशन ना तुका करपाक। मागीर आमी कितें करपाचें की तुका जोर आयलो जाल्यार हांवें तुका एडमीट करचो काय ना आनी खंयच्या क्लॅरिटीन हांवें चार्ज करचें तुका हाजेर कांय क्लॅरिटी ना। हे जर सगळें पळयलें ऑपरेशना लिस्टान जाल्यार पेरिफरल हॉस्पिटल्स वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. This is only like a Mediclaim scheme when government is spending more money than what they are spending now. ह्या हातान दिवपाचे गव्हर्मेंटान, त्या हातान ते गव्हर्मेंटान घेवपाचे पयशे आनी उरलेले एक 20% तो इन्शुरन्स कंपनी खातले. So I personally feel that lot of clarification is required on this. कार्ड धारकांची इमर्जन्सी केस खाजगी हॉस्पिटलांत आयली आनी त्या हॉस्पिटलांत त्या दुयेंसाक येवजणे खाला उपचार करपाक मान्यताय ना। अशा वेळार कितें करप हें ह्या येवजणेंत खंयच स्पश्ट केल्लें ना। तशेंच येवजणे खाला येवपी व्यक्तीचेर खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार करतना ताका येवजणे खाला येनात तें दुयेंस जालां म्हूण कळ्यार करप कितें तेंय स्पश्ट ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मास विकपाक स्वता स्टॉल्स घालपाचो आदलो बेत गुटलायलो। कोल्ड स्टोरेज वाल्यांनी तांच्या काम धंद्याचेर परिणाम जातलो म्हूण बोवाळ मारपाक सुरवात केल्ल्यान हो निर्णय जाला। गोंयच्या मार्केटांनी मास मागणे परस उणें जाल्ल्यान भायल्या राज्यांतल्यान मास हाडून तें कोल्ड स्टोरेज सेंटराक दिवपाचें गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान आतां थारायलां।
मीठ कॉम्प्लेक्साक आडायतल्याचेर एक्शन जातली म्हूण कॉम्प्लेक्सान शिटकावणी दिल्या. In response to the request made by the All Goa Cold Storage Owners Association, the Goa Meat Complex has decided to supply fresh, hygienic and certified beef to the people of Goa through the cold storages in the state of Goa. With effect from 14th of March, Goa Meat Complex would supply fresh beef through the cold storages. So initially mobilizing all these required infrastructure like vehicles and other infrastructure required for transportation of live animals will take a lot of time. So time being, this arrangement is being made of importing beef is to ensure that this artificial shortage of beef is done away with at the earliest. In case there is any obstruction from any sources, then definitely the help of the required agencies would be taken. झेडपी वेंचणूक येता आनी वता. किल्लपाल दाबाळचे चारय वाड्यावेल्या लोकांक झेडपीन त्या वाठारांत यो वच करपाक बस घाल्यार पुरो जाल्या. कामरखंड, सातगाळ, वागोणा आनी मुडास वाठारांतल्या लोकांनी 8 वर्सां जालीं थंय बस पळयल्लीच ना. एक येताली ती बंद जाली. 6-7 किलोमीटर चलून लोकांक सावड्डे वचचें पडटा. झेडपीन सकाळ सांजे बसीची वेवस्था केल्यार उपकार जालो म्हूण लोक उलयतात. बॅटल झेडपी किल्लपाल दाबाळचेर खासा रिपोर्ट. किर्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारांतल्या कामरखंड, सातगाळ, वागोणा आनी मुडास वाठारांतल्या लोकांच्यो मोठ्यो अपेक्षा नात. झेडपीन एक बस घाल्यार खंय भरपूर जाले. गाडी नाशिल्ले लोक फाटली 8 वर्सां जालीं सावड्ड्या चलून यो वच करतात. चलून वचपाक भाड्या सामकी पयस जाय न्हू रे पायलटांक. कितली वेळ लागता तुमकां? 1 वर लागता आमकां. हांगा बशी आसना भाऊ? बशी नात. कितली वर्सां जालीं कितें चल्लां? आतां पयलीं एक येता आनी कितली वर्सां? 7-8 वर्सां. बस जाय म्हणून बशीच येना. गाडी आसतले गाडयेन चल्ले. बाकीच्यांक चलप सोडून पर्याय ना. जाल्यार घेवन वचपाक हें नाल्यार कितें करतलो मागीर उरलो. चलो दितालो चलत वचपाचें. खंयचे जाल्यार तूं गेलीं पायलट करून. करता पायलट करून वयता खंय आपल्या गाडी आसता घेवन वयता ना तो आमकां मेला सर. फक्त आमकां सावड वचपाक सामकें त्रास जाता. पयलीं कितें जालें आमकां कदंबा आसताली मडगांवच्यान येताली ती 7 येताली कदंबा. ती जाली 10-15 वर्सां जाली कदंबा ती येना व्हडल्या मारूच रावता. फक्त एक बस घालची म्हूण लोक मागतात. म्हणजे आमकां एक सकाळची बस जाय आसलेली आनी एक सांजची येवपाक. एक 7:30 बस जाय आमकां. ती कदंबा ती रिक्वेस्ट करची म्हणजे ती दिल्ली आमकां लोकांक वचपाक बऱ्या पडटलें. तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जी बस पयलीं चलताली ती रेग्युलर करची. कित्याक पयलीं एक सकाळीं 7 सुमार वताली सांजची 7 सुमार गांवां येताली. एटलिस्ट तितले तरी आमकां प्रोविजन गव्हर्मेंटान एडजस्ट करून दिवचें लोकां खातीर. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊ एक विराम.